विद्यार्थ्यांनी मोबायलांनी काय चड मैदानाचेर खेळपाक जाय। मोबायलाचो वापर फक्त अभ्यास करपाक करचो। आमचे विद्यार्थी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळेर पावचे ह्या खातीर खेलो इंडिया सेंटर सुरू केला। हाचो विद्यार्थ्यांनी लाभ घेवचो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्या खातीर करता आमचे भुरगे नॅशनल टिमींनी इंटरनॅशनल स्पोर्ट्सांत रिप्रेझेंट करचे। व्हॉलीबॉल आसतलो, कबड्डी आसतलो, ताच्या खातीर एक खेलो गोवा सेंटर आमी सुरवात करता। इट इज माय बजेटरी प्रॉमीस। आमी जर खेळ प्रमोट करतले आसत जाल्यार खेलो गोवा सेंटर सुरू जावपाक जाय आशिल्लें। हांवें म्हाज्या बजेटांत प्रॉमीस केल्लें। ताज्या प्रमाणे 2 सेंटर, एक फोंड्या आनी दुसरें सांखळे आमी सुरू केले। तुमी लकी आसा, 200 भुरगे जे आयिल्ले तातूंतल्यान तुमी 60 भुरगे सिलेक्ट जाल्या दोनूय हातूंनी। तुमी तुमच्या मॅरिटाचेर सिलेक्ट जाला। तुमचे पयल्याच पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन। तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी त्याच खातीर हे सेंटर कशें चलतलें तुमकां एक्सप्लेन केलें। सकाळच्या सेशनांत तुमी तुमचे स्कूल तुमचे बाकीचे सगळें करतले। सांजच्या सेशनांत आमच्या कॉलेजीच्या ग्रावंडाचेर एट अ टायम व्हॉलीबॉल आनी कबड्डी ह्यो दोनूय मॅचीस चलतल्यो। तुमकां लागता तितके किट्स आनी तुमकां लागता तितको डायट, जाका आमी म्हणटा हेल्दी डायट जाय त्या खातीर कदाचित म्हणजे एग्स आसतले, मिल्क आसतले, हेय सगळें आमी तुमकां प्रोवायड करतले। कारण आमकां तुमी फीट प्लेयर तयार जाल्ले जाय। आमकां तुमची फिटनेस ही म्हत्वाची आसा। म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खेलो इंडिया सेंटर ही देशात सुरवात केली। त्याच कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आमी खेलो गोवा सेंटर आज गोंयांत आमी इनॉग्रेट करता। स्पोर्ट्स मिनिस्टरान काल फोंडेचे सेंटर गोविंद गावडे हाणें सुरवात केलें। आज सांखळेंतलें हें सेंटर म्हणजे बिचोले तालुक्यांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हाडून स्क्रिनींग केल्लें, ताज्या उपरांत सिलेक्ट जाली। हो कॅम्प 70 दिसांचो आसतलो। ताज्या उपरांत दुसरी बॅच हांकांय बी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। बट तुमी स्टेट लेवल आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल ह्यातूंतल्यान कंटिन्युअसली पार्टिसिपेट जावप, आपली प्रॅक्टीस कंटिन्युअसली करीत रावप ही म्हत्वाची I'm Prashad Gawar, SCG Kabaddi coach. We are trying our level best for train our children. Myself, Rama Davaskar, volleyball coach. From Monday onwards, the coaching will start. So it is for first of all, it is for 3 months. This is for the first time that our Goa government and our chief minister and our sports minister has given a good opportunity for our students. And for these 3 months, we'll try our best to make good players, and we will hope that Goa will get more medals in future. एक प्रकारे कशा प्रकारे भुरग्यांक फुडें जेन्ना नॅशनल लेवल वयता पळय कसली अडचणी जातात? फर्स्ट ऑफ ऑल आमचें सांगचें म्हटल्यार की आतां जेन्ना आमी कोचिंग घेताले तेन्ना भुरग्यांक ही कंटिन्यू येवूं नासलें। आमी नॅशनल आसताले तेन्नाच भुरगे कॅम्प आमी सिलेक्शन घेताले। बट ही फर्स्ट टायम आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी भुरग्यांकूय बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी। गोवा सरकारान ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी भुरग्यांक की आमी जे यंग भुरगीं घेतल्या जी अंडर 15 आहा। सो आमकां बेजीक आमी जे आमी कोचीस आहा ते NIS कोचीस आहा। सो आमकां खबर आहा की बेजीक जे भुरग्यांक आमकां शिकोवपाक मेळटले आनी तेज्या थ्रू भुरगे फ्युचरान बरे प्लेयर जातले। आय एम फ्रॉम डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स। आमचो खेलो गोवा मंडेच्यान हो कॅम्प स्टार्ट जाता आनी हो सांखळे कॉलेजीन ग्रावंडार जाता आनी बरे भुरग्यांक ट्रेन करता आमची अपेक्षा आसतली आनी आमी बरे भुरग्यांक ट्रेन करतले अशी आमी आशा दवरता।